नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमची नदर आसा हे कार्यावळी. गोंय 1961 स्वतंत्र जालें आनी गोंय स्वतंत्र जातकच गोंयांत रोजगाराच्यो संदी निर्माण जावच्यो हाचे खातीर तेन्नाचे गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी गोंयांत तरेतरेच्यो इंडस्ट्रीज हाडल्यो. हांचे मदीं MRF एक आशिल्ली, सिबागायगी एक आशिल्ली आनी सध्या जिचेर बोवाळ चलता अशी जुवारी ॲग्रो केमिकल्स ही फॅक्टरी आशिल्ली. ही फॅक्टरी गोंयांत हाडचे खातीर 1971 सांकवाळ हांगा सरकारान जमीन मेळोवन दिली. ही जमीन आशिल्ली सांकवाळ कम्युनिदादीची आनी ही जमीन तेन्ना तांकां 20 पैसे पर स्क्वेअर मिटर इतल्या दरार सरकारान लिजार दिवपाची वेवस्था केल्ली. जमीन आशिल्ली 500 एकर. ते येदे व्हडले जमनीचे सध्या बरेच मोठे गुड्डलासांव चालू आसा. गुड्डलासांव हाचे खातीर कारण ही कंपनी सध्या जुवारी ॲग्रो केमिकल्सान जे बिर्ला ग्रुपान ती विकल्या पारादीप फॉस्फेट्स हांकां आनी ताचे उपरांत ही जमीन जी आसा ती इंडस्ट्रियल झोना भितर आसा ती कमर्शियल आनी सेटलमेंट झोना भितर कन्वर्ट करची, तिचे रुपांतरण करचे अशें म्हूण थंयच्या मॅनेजमेंटान सावथ गोवा जी कम्युनिदादीचो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताका सांगलें. जेन्ना ताणें न्हयकार दिलो तेन्ना कंपनीन सरळ सरकाराक बरयलें की तुमचो जो ऑफिसर आसा तो इनएफिशियंट ऑफिसर, ताका भितरलें कांय कळना आनी ताचेर बेगोबेग एक्शन घेवची. आतां हो सगळो बोवाळ चालू आसतना असेंब्लीचें सेशन चालू आशिल्लें आनी असेंब्लीच्या सेशना वेळार विरोधकांनी सरकाराक ह्या प्रश्नाचेर भरपूर धारेर धरलो. विजय सरदेसायान तर ह्या प्रश्नाचेर सरकाराक सामको कोंडीन धरलो आनी सांगलें की हे 50,000 कोटीचे व्हडलें एक स्कॅन्डल, एक स्कॅम आनी सरकारान बेगोबेग हे वेव्हार थांबोवचे. आयज आमचे मदीं ह्या प्रश्नाचेर भासाभास करूंक आसात दाबोळी मतदारसंघांतल्यान गेल्या फावट वेंचणूक लडिल्ले काँग्रेसीचे उमेदवार बाब कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आनी विरियातो बाबा कडल्यान आमी जाणा जावन घेतले हे सगळे स्कॅन्डल म्हणजे कितें. तांचे कडेन भासाभास करचे आदी आमी एक पळोवया असेंब्ली भितर नेमकें कितें जालें हाजेर एक रिपोर्टाज. जुवारी इंडस्ट्रीची जमीन रियल इस्टेटीन ट्रान्स्फर करपाचें प्रकरण म्हळ्यार 50,000 कोटींचे मोठे गुड्डलुसांव असो आरोप करीत विरोधकांनी सरकाराक बरोच धारेर धरलो. सांकवाळ कम्युनिदादीन जुवारी ॲग्रो केमिकलाक लिजार दिल्ली जमीन कंपनी विकपाक कशी शकता असो प्रश्न मायकलान केलो. ही लँड दिल्ली फॉर वन पर्टिक्युलर पर्पज द पर्पज वॉज इंडस्ट्रियल आनी ही आतां इकलेली आहा, ट्रान्सफर जाल्ली आहा, सगळें डॉक्युमेंटेशन जालें. वेदर इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड, एक्चुअली द ओनरशीप इज सांकवाल कम्युनिदाद. हितून आतां सेकंड क्वेश्चन इज वॉट बेनिफीट द स्टेट ऑफ गोवा इज गेटिंग फ्रॉम दिस सेल. ही आतां इतली व्हडली लँड 50 लाख स्क्वेअर मिटर, इज देर एनी बेनिफीट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर स्टॅम्प ड्युटी. हाचेर हे जमनीच्या लीज आणि सेल डेड्सा विशीं तपशील येवचे आसात आणि हे तपशील आयल्या उपरांतूच हे विशीं कितें करपाचें हें सरकार थारायतलो अशी जाप महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. Now, as per Comunidad Act code, in Article 30, if you go to see F, it is sale and exchange of land is allowed under this. Now, we are going into the details of the lease and the sale deed which they have done in 1971. I have referred this actually to an eminent lawyer who is well adversed with the Comunidad code. So we are awaiting his basically report on that. Once his report comes, then we will basically see what can be done. ह्या जाग्याच्यो सेल डीड्स बेगोबेग बंद उडोवच्यो आनी चौकशी करता जाल्यार हाऊस कमिटी तयार करून करची, लिपून करची न्हय अशें म्हणीत विजयानूय तिडक उक्तायली. एक्विजिशन इंडस्ट्रियल पर्पजाक करता आनी आतां हावजिंगाक दिता. सो म्हजो प्रश्न आसा रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, हांगा इंडस्ट्रियल जमीन आशिल्ली तूं इंडस्ट्रियल चेंज करून हावजिंग करता. इट इज अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ द एक्विजिशन. लँड वॉज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री. It was given by Baba Saheb Banodkar to create employment for Goan youth.
आता ते जमनीक रियल इस्टेट पार्सलायझेशन करता. पार्सलायझेशन म्हणजे कितें, धाकटे 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 कुडके करून विकतात ते. गेले हातून अरावंड 35 सेल जाल्ल्यो आहा हे इलेक्शन जावन आतां मेरेन. स्पीकर सर, म्हाका अश्युरन्स जाय रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे की पयलीं ही सेल डीड बंद उडयता म्हणून. ह्यो पयलीं सेल डीड बंद उडयता म्हणून पयलीं. आनी इन्क्वायरी करता जाल्यार हाऊस कमिटी कर, लिपून करनाका. सगळ्यांक कळपाक सगळ्यांची जमीन गोंयचे जनतेची जमीन. मजगती हो सगळो बोवाळ जाता ते पळोवन कायदेशीर सल्लो ये मेरेन ह्या जाग्याचे सेल डीड्स आणि सनद आडावन दवरतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. आम्ही जोपर्यंत त्याचा रिपोर्ट आहे सर, रिपोर्ट आहे सर, आम्ही 1 महिन्या भितर रिपोर्ट आहे सर, ते होल्ड करता. काय ओके, काय करता. राज्यात जाल्ले साबार बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाचे प्रकार उक्ताडार हाडपाक सरकारान SIT नेमल्या खरी, मात हे प्रकरण सरकारान SIT कडेन सोपोवंक ना. देखून ह्या सगळ्या प्रकरणात सरकाराचो लेगीत हात आसा वा सरकाराचो छुपो हेत आसा काय कितें असो प्रश्नय विरोधकांनी उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. विर्या तो बाब तुका येवकार. तुवें आतां पळयलां आसतलें सगळे असेंब्ली भितर विरोधक कशे सरकाराचेर तुटून पडिल्ले आनी विरोधक म्हणटाले की सरकार ही गोंयची आमची जी जमीन आसा ती जमीन कोणाचे तरी अड्ड्यार घालूंक सोदता, कोणाक तरी विकून उडोवंक सोदता आनी आमकां गोंयकारांक थंयच्यान भुमिहीन करूंक सोदता. म्हाका सांग, तुजो जो अभ्यास आसा ह्या प्रकरणाचो तातूंतल्यान तुजो निश्कर्श कितें? पहिले स्वतर नमस्कार सगळे गोमंतक टीव्हीचे व्ह्युअर्सांक आनी देव बरें करूं म्हणटा आयज तुमी आमकां हांगा आपयले म्हण. हातून जे तुवें म्हळां आनी एसेंब्लीन जे आतां आमी पयलां डिस्कस जाल्लें, द कॉन्स्पिरसी इज मच लार्जर. हाचेय घेवन व्हडली ती कॉन्स्पिरसी. हातून पॉलिटिशियनूच न्ही, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज हे सगळे आसात इनवॉल्ड फॉर दीस मल्टी क्रोर स्कॅम. आनी हें तर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार इट हॅज बीन सिस्टमॅटिकली बीइंग एग्जिक्युटेड. अशें न्ही की कोणाक कळून आयलें ऑर एडमिनिस्ट्रेटरान नाकारलें. ना, हें चालू जालें खूब वर्सां पयलीं. जशें तुवें म्हळां 71 एक्चुली ही स्टोरी स्टार्ट जाल्ली 1969 जेन्ना ग्वालियर बिर्ला हांकां ऑलमोस्ट 50 लाख स्क्वेअर मिटर खोमनीदाद ऑफ सांकवाडान लिजार दिल्ली. एज यू रायटली सेड, तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर, ताका आशिल्ले इंडस्ट्रीज आनी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट. सो थंय एक कंडिशनां घाल्ली तांणी की एटलिस्ट 80% लोक जे वर्कर आसतले ते गोंयकार आसपाक जाय म्हण. आनी त्या खातीर इतली सवाय दिल्ली एट द रेट ऑफ म्हाका दिसता 20 पैसे पर स्क्वेअर मिटर. आतां आमी पळोवपाक जाय आयज हें पळय स्कॅम चालू आसा ते ऑलमोस्ट 30,000 पर स्क्वेअर मिटर विकता. सो हें कित्याक अशें पावलें? सो जेन्ना ही लिजार दिली 71 द नेम चेंजीस टू जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड. आनी अशीं वर्सां गेलीं. देर इज नो डावट खुबशे आमच्या गोंयकारांक, खुबशे लोकल्सांक फायदो जालो, जॉब मेळलो, एम्प्लॉयमेंट मेळलो. 98 नाव चेंज जाता जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तरी पण कांय प्रॉब्लेम ना. आनी जेन्ना सुमार 15 वर्सां जालीं तेन्ना बोर्ड मेंबर्स तांचे चेंज जाल्ले. द मेन मॅनेजमेंट ऑफ जुआरी तांचे भितर डिवायड जाल्ले, फॅमिली डिविजन जाल्लें. आनी हें पळय आतां सद्या आसा ते सुमार 7 मॅनेजींग डायरेक्टर आसा, जाणटे जाल्ले आसा. ते आपणाचे हात धुवंक सोदता. कशें करून विकून जितले पयशे येता तितलो तांकां फायदो. तांकां दिसता की हें जुआरी आनीक दवरपाचें ना, कित्याक तांकां हें पळय कोणाक मेवलां, मेन पर्सन फ्रॉम द फॅमिली, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन हीज इंडस्ट्रीज इन कॅलकटा, विच इज आय थिंक टू डू विथ लोकोमोटिव्स बिल्ड अप फॉर रेल्वेज. सो आतां कमिंग बॅक टू दीस, आमी पळयत जाल्यार सुमार 2 वर्सां जालीं सांकवाळ म्हणजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. थंय प्रेझेंट पंचायत मिनिस्टर मिस्टर मॉविन गुदिनो थंय इंटरफियर जावपाक लागलो. ताणें सांकवाळ पंचायत उडयली आनी आपणाचो पॅनल हाडलो. कांसावली उडयली
कोर्टाले उडोवपाक केले म्हळ्यार म्हाका दिसता ते डिप्युटी सरपंच कितें ताका सरपंच जावंक मेवना अशें कितें तशेंच उरलें. सो सिस्टमॅटिकली तांचें स्टार्ट जालें की पंचायत सगळे पडटा पळय ज्युरिडिक्शन तांकां कॅप्चर करपाचें. हे मिसींग डॉट्स आमी आतां ते कंप्लीट जाता मिसींग डॉट्स. आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता की ताणें कंपनीन एप्लाय केलें फॉर चेंज ऑफ झोन. आतां आमी तर पळयत जाल्यार थंय डिफरंट झोन्स आसा. इंडस्ट्रियल झोन आसा, ऑर्चर्ड आसा, फॉरेस्ट आसा, आनी हे पयलींच्यान आसा. इवन इन दॅट ओडीपी ताणें चेंज करपाक केलें. सो इंडस्ट्री जर आशिल्ले पयलीं दिल्ल्यो ते बरे आसा. ते एका कारणान दिल्ले दॅट देर वील बी इंडस्ट्रीज फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ताजे उपरांत तांणी सम चंक ऑफ लँड वॉज गिवन फॉर बिट्स पिलांनी. ताजेरूय आमी टिप्पणी करूंक सदिना. वी डोंट हॅव ऑब्जेक्शन. आफ्टर दॅट आतां जेन्ना बोर्ड डायरेक्ट डिसायडेड टू सेल ऑफ कोणायकी दिवपाक, दे ट्राय टू कन्वर्ट इट इनटू सेटलमेंट. And that is where we started investigating. आमकां थंयसरले कंपनीच्या लोकांनी, कोमनीदादे लोकांनी आनी थोडे जे पंचायत ताणीय आमकां कळयलें फ्रॉम डिफरंट सेक्शन अशें आसा, तुमी मातशें इन्वेस्टिगेट करात. आमची टीम आशिल्ली गोंयच्या आवाजांतली आनी दुसरे लोकल्स सगळे मेळून आमी हें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. ओके, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केले तेन्ना तुमचे इन्व्हेस्टिगेशनात तुमकां कितें जाणून आयलें? त्यांची पंचायतीचो रोल कितें, त्यांच्या MLAचो रोल कितें आणि लोकांचो हाजे कडेन पळोवपाचो दृष्टिकोन कितें सध्या? हातून सध्या पंचायत इज वन ऑफ द मेन प्लेयर. कित्याक तुमी पळयलां आसतले अबाउट 4 प्रोजेक्ट्स आयिल्ले आसा MES कॉलेजी लागीं थंयसर. ते ताणें कितें सिस्टमॅटिकली करतात हे बिल्डर लॉबी इन कंजंक्शन विथ ऑर हँड इन ग्लव विथ जुवारी मॅनेजमेंट, की ते लँड एक्सचेंज करता. हांव बिल्डर, म्हजे कडेन हांगा आसा, हांव ही तुका दिता, तुजी कोमनिदादी जी तुका मेवल्या ती म्हाका दी. आनी तशें करून वी आर हॅविंग अ ह्यूज सस्पिशन द वे व्हडले प्रोजेक्ट लायक टाटा हावजींग जावं उमिया जावं ऑर पुरवानकारा जावं, आमी सद्या डायरेक्ट नांवां घेता. कित्याक आमचे कडेन कितें आसा इन्फॉर्मेशन की हे कशें आयले, ही कोणाची प्रॉपर्टी, ही लिजार दिल्ली, थंयचो प्रायवेट प्लेयर कशे आयले, कशे बिल्डर मदीं सरले, तातूंत पंचायतान कशें अप्रुवल दिलें. ऑक्युपन्सी दिवपाक तुमी पयलां आसतलें थोडे म्हयने पयले बिफोर द असेंब्ली इलेक्शन थंय MRF फेसिलिटी हाडपाक सोदताले. आनी सदांच सांगता MRF टू फेसिलिटेट पीपल. इट वॉज नॉट टू फेसिलिटेट पीपल, इट वॉज टू एन्श्युअर दॅट ही पळय कन्स्ट्रक्शनां येता तांकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळपाक. बिकॉज देर इज अ क्रायटेरिया लेड डावन बाय NGT that without garbage management you cannot give occupancy. तो हे सगळे सिस्टमॅटिकली चलताले. हातून आमकां कळून आयलें की these are huge parcels of land which are changing hands into the builders lobby with full support and association of the Zuari management. ह्या जेन्ना पार्सलायझेशन जाता तेन्ना ताका खुबशा ऑथॉरिटी कडेन वचचें पडटा, ऑथॉरिटीचे परमिशन घेवचें पडटा. आणि ही परमिशनां ते कशे मेळयतात? कित्याक थंय हँड इन ग्लोव ऑफिसरूय आमचे भ्रश्ट जाल्ले आसा. कित्याक निमाणे ऑफिसरूच गोंयकारूच सगळे. सो गोंयकारूच आमी गोंयची जमीन विकूंक सोदता. आमी न्ही सदांच जेन्ना इन्वेस्टिगेट करता आमी जे लोअर लेवलार पळय आसा तांकां आमी केन्ना हात लायना. वी ऑलवेज मेक इट अ पॉयंट टू अटॅक द टॉप मोस्ट पीपल, बिकॉज विदाउट देअर डायरेक्टिव्स अँड प्रोटेक्शन आनी तकलेर हात नासतना ते ल्हान करिना. तांकां ती धमकी दिता ना तुमकां ट्रान्सफर करतले म्हण. आयज करप्शन ताका लागून जाल्लें आसा. एट लोअर लेवल ऑफिसर्स अरे मिनिस्टर आनी MLA चोरी करता, आमचे कडच्यान कामां कर, आमी करया. सो दॅट व्हायरस इज बीन सेड. बट हातून आय एम मेकिंग अ डायरेक्ट एलिगेशन that the chief minister himself is involved. This is my direct, I challenge him to file a defamation and I will prove की खंयच्या दिसा आनी कितले फावट तो ऑफिशियल गाडयेन आयल्लो. He got down from his official गाडी, got into a private गाडी, he was taken to the site, shown this parcelization, and if the chief minister is involved, कोण ताका हांव सदांच चीफ मिनिस्टराक सांगता ते मोविन गुदिन्याच्या चक्करान येनाका तूं फसतलो. So this was all masterminded by Moin Gudin, because if chief minister तर फसयलो जाल्यार I will get protection. A chief minister like a greedy person he went there. ताणें चिंतपाचें
As a chief minister of a state, I should not even try getting into that. So maybe his weak point in real estate led him to that. ते सगळे आमच्याकडे आसा. That was also part, if we recollect, एक तो resident or you can say एक सांकवाळचो villager, he is an activist, नारायण नायक म्हणून. He was assaulted. There was a murderous attempt on his life. It is all linked to this. कोण आशिल्ले आयज पासून where is the investigation gone? इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वचोंक शकना कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वचत जाल्यार सगळे स्केलेटन्स विल बी आउट ऑफ द कबर्ड. तुवें केल्यात ते आरोप खूप गंभीर आसा आणि हे गंभीर स्वरूपाचे आरोप आमकां समजून घेवचे पडटले. कारण हे जे पहिले जे आसा म्हणजे आता हे जमनीचे जे आमी प्रकरण पळयतात जुवारीचे, इट इज सेटिंग अ प्रेसिडेंट. तातूंतले एक आमचो एक नवो पायंडो पडटा गोंयच्या जमनीच्या वेव्हारा भितर. आमी उलोवया हाजेर, सखोल उलोवया. तुवें जे आरोप केल्या ताजेरूय उलोवया. पूण सद्या वेळ जाल्यार एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. तुम्ही खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा ही आमच्या कार्यावळीक. आमी भासाभास करतात कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस वांगडा आणि तो आमकां सांगता जुवारी एग्रो केमिकल्साची जी आता लँड, जी जमीन विकपाचो आणि ताचे पार्सलायझेशन करपाचो जो डाव आसा तो ताची पाळामळां जी आसात ती खोल मेरेन आमच्या सरकारा मेरेन रिगलेली आसा. आमच्या सरकारांतले मंत्री, मुख्यमंत्री हांचेरूय ताणें गंभीर आरोप केल्यात आणि हे गंभीर आरोप सरकारान ह्या दिसांनी तरी म्हणजे असेंब्ली जाले तेन्ना हाताळून धरचे खातीर ही आमी प्रक्रियाच थांबोवपाचे आश्वासन दिला. महसूल मंत्र्यांनी जेन्ना सांगलें की आमी प्रक्रिया चालू केल्या, आपले खंयचे तरी एडवोकेटाकडे हाचेर सल्लो मागला आणि तो सल्लो येतकूच मागीर आमी हाचेर डिसिजन घेतले. सरकारानूय म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलें येस आमी सध्या ती थांबयतात प्रक्रिया, पूण मागीर आमी ती एडवोकेटाच्या सल्ल्या उपरांत सुरू कदाचित करूं येता. म्हाका सांग, ऑलरेडी हें पार्सलायझेशन जालां. आमी आयकलां त्या प्रमाण की ऑलरेडी लोकांनी जमनी घेतल्यात हे विकत्यो. सो हातूंतल्यान फुडें मागीर लिगल टेंगल तयार जावचें ना. एक्झॅक्टली. पयल्या सुवातेर क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज, कोटींचे पयशे ऑलरेडी लेन देन जाले तांचे. सेल डेडूय जाले. आमचे कडेन थोडे कॉपीज आसा सेल डेडाच्यो. आतां हातून जे इनवॉल्ड आसा, इंडियेचे टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन पासून इनवॉल्ड आसा. एकर्स एंड एकर्स ऑफ लँड ऑलरेडी डिलिंग जाले तांचे. आतां थोडे दीस पयले आमचो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगुल्ले इलिगॅलिटीज खंय आसा ते आपूण बंद करतलो. टेक दीस एज अ चॅलेंज, मेक इट पार्ट ऑफ द SIT. और आय चॅलेंज द चीफ मिनिस्टर टू सेट अप अ स्पेशल इन्क्वायरी अंडर अ सिटिंग जज और अ रिटायर्ड जज. सगळे दूध का पाणी का पाणी म्हणतात ते जाऊ विजय सरदेसाईन सांगितले की हाऊस कमिटी करा आणि इन्व्हेस्टिगेशन करा, सगळ्यांक कळून व्यवहार आसता पारदर्शक जावं दी. आणि पूण हाजे पयलीं कितें जाल्लें, हाजे पयलीं हो इश्यू आमी रिलेटेड कसो आसा 16B जेन्ना हाडिल्ले तेन्ना जमनीची रुपांतरणां जर सुरवात जाल्ली, तुका दिसता ताजोच हो एक फॉल आउट कसो? एब्सोल्युटली. हे सगळे पळोवंक विशयले रिजनल प्लॅन, 16B, TDR, ऑल दीस वॉज ब्रॉट कशें ईज ऑफ बिझनस करपाक फॉर रियल इस्टेट. आनी आयज आमी पळयतात कितें चल्लेलें आसा पळय तें. हातून आमची जमीन उरपाची ना. जुवारीचेच पयशे जाल्या. देर आर 3 मेन कॉम्पोनंट्स दॅट आर देर वेअर मॅसिव्ह व्हायलेशन्स हॅज हॅपन्ड. वन इज फॉरेस्ट, एनवायरमेंट. कशें फॉरेस्ट लँड कशें ऑर्चर्ड कन्वर्ट केला पळय तें. आमचे कडेन प्रूफ आसा कशी थंय झाडां आशिल्लीं इन फॉरेस्ट, जुवारी प्रायवेट फॉरेस्ट, ती पयलीं लिस्ट आउट आसा. आरावोजो कमिटी म्हणटा पळय तातूंत. मागीर सडनली इट इज रिमुव्ड. आनी आतां आमचे कडेन प्रूफ आसा वेर ट्रीज हॅव बीन पॉयझन्ड, सिस्टमॅटिकली पॉयझन घालून मारून उडयल्यात. अशीं झाडां सडनली मरनात इन दॅट सेम एरिया. सेकंडली कोमुनिदादीन देर इज टोटल व्हायलेशन ऑफ द कम्युनिदाद कोड. आता तुम्ही पयशे थोडे दीस पयलीं असेंब्ली स्टार्ट जाल्ली तेन्ना कोण म्हणटालो आमी कोमुनिदादीचे कमिटी कडेन रिक्वेस्ट करचे ना, आमी इंडस्ट्रीज हाडटा, आमी डायरेक्ट वी विल टेक द पार्सल्स ऑफ लँड फ्रॉम कोमुनिटी. कोणे म्हणलें? मोविन बुदिनान म्हणलें. नाव सी
ट्राय टू जॉईन द डॉट्स. तोच मिनिस्टर म्हणटा, तोच मिनिस्टर पंचायत उडयतालो, तोच मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टराक फसयला. चीफ मिनिस्टर did not go there on his own. It was Momin Gudino who took him. And coming back, there is a third component that companies have been changing hand, sister companies. At one place, ताणी undervalue केला of the price of the land. 1,300 रुपयांचेर ताणी आपणाच्या सिस्टर कंपनीक विकल्या, ट्रान्सफर केला. That means you have undervalued the land, you have cheated the shareholders. पण तू जेन्ना अशें उलयता तेन्ना मोविन गुदिनाचो रिप्लाय आसूं शकता की हो आपल्या विरुद्ध गेल्या फावट इलेक्शनाक उबो रावल्लो, तो आतां पडला म्हणून आपल्याचो फ्रस्ट्रेट जावन अशें उलयता. कित्याक असले आरोप आमकां आयकूंक मेळटात आनी सगळे कडेन हे सध्या म्हणजे आरोप जातकूच ताचेर प्रत्यारोप करप हें एक सद्याचें कॉमन ट्रेंड जावन पडलां. पूण म्हाका सांग, हाज्या आड तुमी एनजीटी आसा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, तूं जेन्ना म्हणटा की झाडां कापली ऑर्चर्ड लँड थंय काबार करून उडयली, किंवा कोर्ट्स आसा, तुमी हांचे दारान हांचे मेरेन केन्ना पावले? राईट टायमार आमी आतां हें करतले, बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन वॉज स्टील ऑन. इट इज इन द फायनल स्टेजीस. एज वी आर अप्रोचिंग फायनल स्टेजीस, मातसो टायम लागता आमकां आनीक डॉक्युमेंट्स मेळपाक. सो आमचे कडेन मेजर चंक ऑलरेडी पावल्ले आसा. दी व्हडली टीम एक आमची. आय एम जस्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोनंट इन दॅट टीम. सो हे आमी राईट टायमार, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वी वील टेक द नेक्स्ट स्टेप. पण तुका हातूंतल्यान हें काम करता तेन्ना, प्रत्यक्ष ग्राउंड लेवलाचेर काम करता तेन्ना तुवें म्हणलें की कोणाचेर असॉल्ट जाल्लो फाटल्या दिसांनी, कोणाक मारिल्ले, त्याची केसीची कांय शहानिशा जावना. सो तुका बी अश्यो धमक्यो बी मेळटा? आय कम फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्राऊंड. असले धमकी आमी तर घेवपाक गेले आनी तकले धरले जाल्यार आमी फुडें पावचेच ना. दिस इज पब्लीक लायफ. आमी तर एक डिसिजन गेला की येस, वी वील फायट फॉर द स्टेट टू प्रोटेक्ट ही जमीन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फ्युचर जनरेशन. जाल्यार हे धमकींक बिमकींक आमी केअर करूंक उपकारना. सो गोंयचो व्यापक जर विचार करीत जाल्यार जुवारी पदर सांगिल्ले तशें इट मे बी द जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग. हाच्या फाटल्यान तशी अनेक प्रकरणां उक्ताड्यार येवंक शकता जर जुवारीचें प्रकरण फूल एक्सपोज जावन लोकां मुखार आयले जाल्यार. हांचोय पॉलिटिशनांत भंय आसतलो. आतां हालींच कितल्योश्यो जमनी ज्यो कन्वर्ट केल्ल्यो आसा त्यो 16 बी आमी रद्द करतले. ताका लागून हे सगळे जमनीचे वेव्हार जे जाल्यात ते सगळे रद्दबातल जातले, ते सगळे कॅन्सल जातले अशें गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केला. तूं ही गव्हर्नमेंटाची घोशणा जी आसा तिका वेलकम करता काय तूं कशे तरेन पळयता तुजे कडेन? पळय, एक सादारण आम आदमीक कितें दिसता, टू वेलकम इट. बट आमी पास्ट एक्सपिरियन्स जर पळयशी, द कॉन्स्पिरसी जी आसता, पयले सुवातेर आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान, रादर आमचो TCP मिनिस्टरान आपणाची प्रायवेट ईमेल आयडी दिवपाची न्ही. इट शूड हॅव बीन अ प्रॉपर ऑथोरायज्ड गव्हर्नमेंट आयडी. कित्याक प्रायवेट आयडीन कितें जाता, आय हॅव द कंट्रोल. देर कॅन बी सम अंडरस्टँडींग, दॅट इज सायडीक धरया. मे बी ही इज डन इट विथ गुड इंटेंशन. वी हॅव टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ IT पार्क येवपाचें आशिल्लें. सदांच म्हणटा पळय आमी IT पार्क हाडटा, द लँड प्रायस गोज अप. लँड प्रायस वयर गेलो, रियल प्रायस, द रियल एस्टेट प्लेयर्स कमींग, ताजे उपरांत ते फाटी सरता. जमीन विकली. कितें जाल्लें, दोनापावल ती येवपाची आशिल्ली IT पार्क, कितें जालें, मागीर चिंबेल म्हणपा लागले. चिंबेल आमी आशिल्ले तातूंत फायट करपाक. कित्याक देर वॉज नो any intention of bringing IT park. There was a forest beyond that. They wanted access to that forest. They wanted to convert that forest land which belonged to the tribal. चिंबेलांचे आमचे नीज गोंयकार आशिल्ले, ती जमीन हडप करून रियल एस्टेटाक विकपाक. ती एट द राईट टायम आमी स्टॉप केली. सो दिस इज अ वे ऑफ shooting up the price of real estate with total nexus of politician and real estate lobby. आणि आमची जमीन खंय उरतली आमच्या लोकांक? आयज जल्मान येवंक ना आमचे गोंयकार, आमची भुरगीं फ्युचर खंय वेतलीं ती? गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, डेमोग्राफी इज चेंजिंग, सगळें चेंज जाता. सो हातून आमकां मार पडटलो. ह्या सरकारा कडेन हांव विनंती करता, सगळ्या पॉलिटिशना कडेन रिक्वेस्ट करता की फुडले चिता, तुमचीय भुरगीं आसतलीं हांगा, आनी ही जमीन सेव्ह करा. सरकाराक सांगता विथ रियल इंटेंशन, प्लीज इन्व्हेस्टिगेट अँड स्टॉप ऑल दीस लूट अँड प्लंडर आमची जमनीची. गोंयची जमीन पयलेच उणी. व्हडली राज्य आसा तांचे तांचे कडेन जर तुलना करीत जाल्यार गोंय म्हणटा ते तांच्या एखाद्या जिल्ल्या भशेन वा तालुक्या भशेन.
सो इतली कमी जमीन असताना जर आम्ही ही सगळी आशिल्ली जमीन लोकांच्या म्हणजे भायल्या लोकांच्या, हांव भायल्या जेन्ना म्हणटा तेन्ना आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट नॉन गोवन, हांव तो इश्यू घालना, बट जांकां हांगा भुंयपुतान जो रायट आसा तो डावलून आमी भलत्या कोणाक तरी जेन्ना जमीन दिता आनी ती जमीन कशी दिता, त्या जमनीच्या वेव्हाराचो फायदो सरकाराक जायना, सरकारी एक्सचेकरा भितर, सरकारी येणावळी भितर हातूंत कितें फरक पडटा? हे वी हॅव टू सी हॉलिस्टिकली. ही जमीन जी पयली आयिल्ली, वी हॅव टू, इफ यू गो थाउजंड्स ऑफ इयर्स बॅक, गांवकारी सिस्टम म्हण आशिल्ली. ताज्या उपरांत जेन्ना पुर्तुगेज आयली तांणी कोडीड केलें, कोमुनिदाद कोड ऑफ कंडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम विच इज बीइंग वायलेटेड नाव बाय द पॉलिटिशियन्स हू आर लिंक्ड विथ रियल एस्टेट. आतां ही जमीन तर आमी अशी दिवपाक लागली आपणाच्या ओन फायद्याक विदावट एनी बेनिफीट. आमचे कितले गोंयकार आयज कोमुनिदाद जमनीर आसा ते म्हणटा इलिगल. फक्त इलेक्शनाच्या टायमार कितें सांगतात की आमी तुका लिगलायज करतले. तांकां एक फेक नंबर दिले. तांचे कडेन कालूच एसेंब्लीन पंचायत मिनिस्टरान सांगलां की दे कलेक्टेड थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स फ्रॉम दीस गिविंग द नंबर्स. बट दॅट हॅज रेज्ड अ लिगल क्वेश्चन. कोणाची जमीन आतां म्हणटालो कितें, आपणे पयशे दिल्या, आपणाक नंबर मेवला, हाऊ कॅन यू डिमॉलिश? सो वॉट इज हॅपनिंग इज सिस्टमॅटिकली हांकां वोट बँक करून दवरल्या. सो केन्ना आनी ही जमीन काडटा तुमी आनी जे श्रीमंत लोक आसा, इंडस्ट्रीज आहा, रियल इस्टेट, तांकां दिता तुमी कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर. पण आमचे लोक जे आसा, गरीब लोक, इतलीं वर्सां 70-80 वर्सां, तांकां कित्याक तुमी ती जमीन आमच्या नीज गोंयकारांक ती दिनात? पूण तुका दिसता हे स्ट्रगल जे आतां तुमी चालू केला ताजें कितें तातूंतल्यान कितें निष्पन्न जातलें, तातूंतल्यान कितें तरी म्हणजे लोकांक बेनिफीट जाता तसलें कितें तरी येतलें काय हे प्रकरणां अशीच चालू उरतलीं? आस दवरपाकूच जाय. वी हॅव टू कीप दॅट होप इनसायड अस, नाजाल्यार द होल सिस्टम वील कलॅप्स. सो हाका लागून एक्टिविजम कित्याक आसा, लोक कित्याक रस्त्यार येता? टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटीक रायट एंड समवेअर स्टॉप एनी लूट, प्लंडर ऑर करप्शन. सो खंय ना खंय सरकार सगळ्यांत वायट करिना. देर इज अ लिटल होप दॅट दे वील ब्रिंग दॅट इन्व्हेस्टिगेशन एंड स्टॉप दीस प्लंडर. तो आमचे कडेन एक आसा आसात ती. आनी ताजेर लोकांकूय, गरीब लोकांक, आमच्या नीज गोंयकारांकूय ती एक आशा की हें लूट खंय ना खंय बंद जातलें म्हणून. लूट खंय ना खंय बंद जातलें हो तुवें आशावाद उक्तायला. तूं ग्राउंड लेवलाचेर लोकां मदीं वचून ह्या प्रश्नाचेर काम करता. तुका रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी चड बरी खबर आसतली. पूण सद्या जें गोंयांत चल्लां तें कांय तोखेवपा सारकें कांयच ना. आनी गोंयचो जो सैम आसा, गोंयची जी जमीन आसा, ताका वाटावन दवरपा सारकें अशें कांयच दिसना. सरकार घोशणा करता, हालींच एनवायरमेंटल सेन्सिटीव झोन जावं किंवा 3 लिनियर प्रोजेक्ट जावं किंवा आतां जुवारीचे जे आतां सध्या प्रकरण चल्लां तें जावं, अशी अनेक प्रकरणां दिसपट्टे आमचे जिणे भितर आमकां दर दिसा पेपराचेर वाचूंक मेळटात, टीव्हीचेर पळोवंक मेळटात आनी हातूंतल्यान बोध कोण घेना. आशा करुया तुज्या सारके मनीस कोण तरी तयार जावन फुडें सरून हाचेर कितें तरी आळाबंद हाडटले, कितें तरी प्रतिकार करतले आनी आमची गोंयची जमीन आनी आमचो गोंयचो जो सैम आसा तो सांबाळून दवरतले. आमी ही कार्यावळ हांगाच थांबयतात. आमची नदर आसा अशा बारीक बारीक सगळ्या विशयाचेर, ज्या ज्या विशयांतल्यान गोंयच्या फुडाराचेर परिणाम जातलो. तुम्ही खंय सुटूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.